गोंयांतल्या दर्यादेगेवेले शेक आतां परमनंट जाले। पर्यावरण आनी रान खात्यान शेकवाल्यांक पावसाळ्यांत लेगीत शेकां दवरपाक मान्यताय दिली। मोडपाक बांदपाक चड खर्च जाता म्हण शेकवाल्यांनी बांदकाम कायमचें दवरपाक मेळचें म्हण मागणी केल्ली। पावसांत कसल्याच प्रकाराचो वेव्हार करप ना ह्या अटीर शेकवाल्यांक थाकाय मेळ्ळ्या। नेमा प्रमाण मे म्हयनो सोंपल्या उपरांत शेकां काडची पडटाली। पावसाळो सोंपल्या उपरांत ती परत उबारप आनी मे म्हयनो सोंपलो म्हणटकीर ती मोडप हाका लागून शेकवाल्यांक खूब खर्च जातालो। एका शेका खातीर 4 ते 5 लाख खर्च येता। हो खर्च वाचचो म्हूण शेकवाल्यांनी शेकां कायमची उरची अशी सरकारा कडेन मागणी केल्ली। राज्य सरकारान शेकवाल्यांचे प्रपोजल पर्यावरण आनी रान खात्या कडेन धाडिल्ले। पावसाळ्यांत कसलोच वेव्हार करप ना, शेकां बंद दवरची ह्या अटींचेर खात्यान हे प्रपोजल मानून घेतला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। बार्शे खेडे पंचायत वाठारांत उदकाची मोठी समस्या आसा। फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन हो गांव उदका खातीर त्रास काडटा। तळयो व्हाळ सुकल्यात, नळाक उदक आयल्यार आयलें, टँकराचो वेळ निश्चित ना। कसो जगता हो गांव? प्रुडंटाचे 7/24 खबरां माळेंत खासा रिपोर्ट। आमकां थंयच्यान हाडपा इतले त्रास जाता। हे पांय आमचे फोडटा सामके रात आनी दीस, आनी आमी खरस मारता आमकां सामकें कळशी घेवन वयर येवपाक। रात ते दीस आमकां ते कितें तरी आमकां त्या उदका तुमी सॉल्व करचें आनी ते आमकां तुमी उदक आमकां दिवचें। गांवच्या आमदाराक पांय पडली वचोन आमी उदका साठी म्हण आमदारान आमकां केअर करना। आमदार कितें सांगता तुमकां गेल्ले कडेन? कांय करया ह्या इलेक्शनाक येवन्या, त्या वोटिंग येवन्या म्हण सांगता आमकां। जायना, करीत ना। आज करया, फाल्यां करया, आज या निवळून येयलो करया भाभी भाई भाऊ दादा म्हणप, दीदी करता, दिता उदक म्हणप आमकां। लास्ट निवळून येता आमदार कांय ना, उदक खंय म्हळ्यार तो आतां हें इलेक्शन निवडून येतरेन तो आतां हांगा येवन तुमगे उदका प्रॉब्लेम तरी पळोवन गेल्लो? कांयच पळयना। डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तळयांचे झऱ्यांचे सौंदर्यीकरण केले। हे काम सामकेच चुकले म्हूण गांवचे लोक म्हणटात। आज भरले वालोर कितें जालो? कांय ना। ते एक तळे बांदले, त्या तळ्या वालोर कितें जालो? कांय ना। नंतर ते तळे बांदले, तेणी एकल्या मिसांग लायले, वयर सावन सकयल पावस चोर मारलो ते। पूण ती आमगे ह्यो बायलो येवन त्या तळ्यार कोण उमळटा आसले तेणी सत्तिनारायण केलो। आनी कितें करता? ह्या रस्त्या वयर, ह्या रस्त्यान येवपा तुमी येयली म्हूण तुमकां दिश्ट पडले, जाल्यार तुमकां विचारता। आमदार कितें सांगता? आमदार सांगता खंय आमदार म्हणटा आमकां खंय आमकां खंय वळखता? आमी केन्ना पळयलो ना आनी आमकां वळखत खंय तो पळयला, फक्त मतां हाडाचें यो। गांवांत एक झरो आशिल्लो। ह्या झऱ्याचेर गांव जगतालो खंय, पूण लोकांक उदक सोंपेपणान मेळपाच्या नांवान थंय पायपलायन घातली आनी तळी बांदली। पूण ह्या कामान झरो सामकोच काबार जालो म्हूण थंयसरले लोक सांगतात। उदक व्हरता, पूण ही उदक एकूच खूब वाड्यार उदक व्हरता पूण हें उदक सुकनालें। पूण ह्या बेश्टें हें कसलें हें ते हें करून तेमी हें बांदलां आनी हें सगळें उदक भितरल्यान भायर वयता। आमकां उदक ना पडला। कितले म्हयने प्रॉब्लेम आसा तुमकां? अजून मार्च एप्रिल मे 3 महिने। 3 महिने। जून म्हणून पावस येवपा जाय 15 तारीख 20 तारीख जुन्या 15 तारीख म्हळ्यार नाल्यार मागीर तुमी खंयच्या पयसुल्ल्यान हाडटा उदक? हय आतां खंय वचो अशें करून कळश घेवन गाडी घेवन खंय जाल्यार वचो आसतय आनी कसलें मेळटा तें उदक हाडप आमी, अशें बरें अशें म्हणून ना। गांवांत उदक ना म्हणून उदका खातीर लोकांक लागीं आशिल्ल्या गांवांनी भोंवचें पडटा। मार्च म्हयनो लागलो म्हणटकीच हो प्रॉब्लेम सुरू जाता। लोकांक हांगा भटकवपा पडटा उदका खातीर। एकदां उदक एक दीस फूल दीस येयना, एक आठवडो म्हळ्यार नळा येत ना। नळ घातला पण ते बेश्टे सुकले उरता। पावस मे म्हयने येयलो उदक नासता। थंय एक झरा, फुल्ल गांव ते एक झरीर उदका पावना तितल्या गांवां। पयलीं खंय गांवचे लोक शेत करताले, ताका लागून बंदारो घालून उदक आडयताले। ते उदक गरमेच्या दिसांनी लोकांक पावताले। आतां लोक शेतां करिनात, बंदारे बांदिनात आनी पॉप्युलेशन वाडलां अशें गांवची सरपंच सांगता। आमची भुरगेपणान आमी उदक पळयल्लें, जे व्हाळांनी उदक आसतालें जावं झरीचें उदक आसतालें तें कितें केलां डायवर्ट जाल्लें आसा। म्हणल्यार जेन्ना लोक बंदारा बांदून शेतान उदक व्हरताले तेन्ना तें उदक स्टॉक जातालें
आतां लोक शेत रोयना म्हणटना तें उदक व्हांवून वचपा लागलें. जितलें उदक व्हांवपा लागलें तितलें उदक कमी जायत येयलें. झरीचें उदक कमी जालें जावं उदकाचें जें लेवल आसलें तें खूब कमी जायत गेलें. आनी आमचें कितें जालां, जितलें पब्लीक चड जाता म्हळ्यार पॉप्युलेशन वाडटा त्या प्रमाणे उदकाचो हेवूय कमी जाता. आमचे कडेन जितलें उदक जाय तें उदक पावना. म्हणून आतां पळय सालावलेचें उदक आमकां पावपाचें सांगलें, पण तें ऑलरेडी ती पायपलायन जाल्ली आसा, गांवांत पावल्ली आसा. फकत तेंचे टँक आसा पण उदक ना. टँकां फकत त्यो कितें केलां, पयलींची जी टँकी आसा ह्यो आतां आमचे नळाचे उदकाचे हें आसा पळय थंय तितले पर्यंत आसा, पूण गांवच्या लोकां पर्यंत पावना. तितल्या पुरती टँका पुरती पावल्ली आसा. आनी आतां ह्या मुखार तें डॅमाचें उदक पावतलें केन्ना तेंवूय आमी सांगपाक शकना. बारशे गांवाच्या लागीं आशिल्ल्या गांवांक साळावले धरणाचें उदक पावता, पूण तें बारशा पावना. केन्ना पावतलें कोणाकच खबर ना. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. घेऊया एक ब्रेक.